विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले वीक्षकांक नमस्कार करता. हांव चेतना नायक. आजी आमगेले कोंकणी लोकवेद ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू आमगेल संगात आम्ही पळयतात प्रत्येक देवळांतू आणि मठ मंदिरांतू गिंडी नर्तना म्हणून सांगून एक भजना कार्यक्रम भजना सप्ताह ह्या संदर्भेरी भजन ऐकत ऐकत जनांक एक गिंडी नर्तना ಮೂಲಕ तांका ताजेक अर्थ ताजेक महत्व तंत एक आसक्ती येवची तशी कोरनु जनांक भक्ती मार्गांतू येवची तशी एक तांक मार्ग दाखयतशे देवाल अनुग्रह घेवची तशी तांक एक जागृत करतशे एक गिंडी नर्तक आजी आमगेल संगात कोंकणी लोकवेद ह्या कार्यक्रमांत सती गिंडी नर्तक जावनु मस्त नाव केलेले आणि आमगेल गौड सारस्वत समाजांतू ह्या एक वर म्हणेत त्या एक वर त्या एक कला शूर केलेले चेंपी रामचंद्र भट माम आजी आमगेल संगात सती आणि सतीश नाईक माम त्यांनी आमगेल संगात सती भट माम आयच्या कार्यक्रमाक नमस्कारू आणि प्रीतीच स्वागत करू. सर्वांकही नमस्कार. नाईक माम तुमकाय आयची कोंकणी लोकवेद कार्यक्रमाक नमस्कारू आणि प्रीतीचे स्वागत करतो. तुमकाय नमस्कारू. तशींची हे पळयतले कार्यक्रम पळयतल्यांक अत्यंत प्रीतीपूर्वक स्वागत दितास. आता आमगेल सोयरे आमगेल गिंडी नर्तक जावनु आमगेले प्रत्येक कार्यक्रमांत आम्ही पळयला जाल्यार तांगेल एक सान किरुपरिचय आमगेल वीक्षक वर्गांक कोण दिवच्याक हांव इच्छपवता. चेंपी रामचंद्र भट माम हांणी चेंपी वेदमूर्ती मंजुनाथ याने अनंत भट आणि महामाया कस्तुरी भट हांगेले सुपुत्र हांगेले धर्मपत्नी राधिका आर भट पूतू रमेश आणि सून रूपश्री धूव रम्यानी जवई सुदेश भट हांगेले तेग जण नत्र ऋत्विका रिद्धी सुधन्या. चेंपी रामचंद्र भट हांणी ज्योतिष्य संस्कृत शिक्षण करत पुरोहित पदवी प्राप्त करून घेतले. कर्नाटक राज्य धार्मिक दत्ती इलाके उडुपी जिल्हा सदस्य GSB हितरक्षणा वेदिके उडपाचे गौरवाध्यक्ष जावनु कलाश्री सुरसंगीत प्रतिष्ठानाचे अध्यक्षत कर्नाटक राज्य कोंकणी साहित्य आणि संस्कृती संमेलनाचे गौरवाध्यक्षते कोंकणी मान्यता दिवस हाजे गौरवाध्यक्ष जावने सक्रिय जावनु भाग घेत सती. धार्मिक साहित्य रचनेक संबंध पविले देवता स्तोत्र संध्यावंदने बूक विष्णु सहस्रनाम परबे आचरण पुण्यक्षेत्र दर्शन देवळाचे षोडश संस्काराचे माहिती असले अनंत सौरभ पुस्तकई लोकार्पण केलेलस. कलेक संबंध पविले 125 देवळांतू गिंडी नर्तन पुनरुज्जीवन केलेले चेंपी रामचंद्र भट मामाक हे कीर्ती पावता. धार्मिक साहित्यिक कलाक्षेत्राक संबंध पविले सेवेक हंक पविले सन्मान आचार्य पुरस्कार पुरोहित पुरस्कार वैदिक पुरस्कार सप्तोत्सव पुरस्कार उपाध्याय सम्मान अभिनंदना सम्मान गीता योगानुग्रह कोंकणी नक्षत्र गौरवान्वित समाज सेवक संस्कृती रक्षक पुरस्कारकೈ हानी भाजन जल्यांती. चेंपी रामचंद्र भट माम आयची कोंकणी लोकवेद ह्या कार्यक्रमाक नमस्कारू आणि प्रीतीच स्वागत करता पास. संतोष झाला. आता आमगेले अनेक सोयरे अनेक गिंडी नर्तक सतीश नाईक माम हांगेले एक सान वळख तुमका कोण दिता. दिवंगत मुडलगिरी नायक आणि दिवंगत विनया मुडलगिरी नायक हांगेले सुपुत्र अपर्णा एस नायक हांगेले धर्मपत्नी दिनेश नायक श्रेनिधी नायक विघ्नेश नायक आणि एकता नायक हांगेले दोगजण पूत आणि सोन एकलो नत्तू ध्यान आर नायक हांगेले आसक्तिदायक क्षेत्र मळारी नैवे हांगेले हव्यास मळारी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांतू भाग घेवचे भजन संघचे दर्शके चढ कडेन गिंडी नर्तन केलेले हेग्ಗಳಿಕೆ हांगेल जावनस. 3 वेळा पंचायत सदस्य 1 वेळा तालूक पंचायत सदस्य 3 वेळा पडुकुणे व्यवसाय बँक हज अध्यक्ष नाडा श्री राम मंदिराचे प्रस्तुत अध्यक्ष मरवंते श्री वराहस्वामी देवस्थानाचे धर्मदर्शी जावने असाती. तीशम नायक माम तुमकाय आयचे कोंकणी लोकवेद ह्या कार्यक्रमाक परतून नमस्कार आणि स्वागत करता. हे कार्यक्रम कम कापेल्लेक तुमकाय नाव स्वागत तशींची पळयताना जालकेन प्रीतीपूर्वक दोन स्वागत दितास. आता शुरवेरी चेंपी रामचंद्र भट माम तुम्ही हे गौड सारस्वत समाजांतू गिंडी नृत्य ह्या एक तुम्ही मुखार वाडोवन व्हरता आसात आनी शूर केले.
सो आज इतिहास कसं आहे गिंडी नर्तन गिंडी नृत्य म्हळ्यार कसं आहे आणि हाजे इतिहास कसं आहे. मुख्यदावन समज एक 25 वर्ष पुढे हं. तल्लूर विठ्ठल भट मामान एक हळ्ळीन तो नागा बन आणतो गिंडी नर्तन करत असच. हं. एक बदी भजन ऐकत गिंडी मातेर दोन नर्तन करत हांव निमगेल हांवें विठ्ठल भट माम हे गिंडी नर्तन हांव कोरयतोय म्हूण सांगू कोणे कोरयत देवा पांय पडी हेंची गिंडी तुगेल्या मातेर दवरून घे आनी सुरू करीन. प्रथम तांगेल आशीर्वाद घेवन ते नागा बन आणतो हांवें गिंडी मातेर दवरून नर्तन केलें. हां. ते नर्तन करचे समयाचेर उणान उण थंय 50-60 लोक आशिल्ले तांकांय बारीक खुशी जालें. प्रथम तूं नर्तन करचें मातेर लायक बसला म्हणून उलवण करता आसतना विठ्ठल भट मामले ताज नंतर विशय निमगेले. भटमाम तुमी कशें केल्लो कोण म्हणून हांव शिकलो. अरे तुम्ही शिक्का जाल्यार कसं न्ही पूण हे पळोवका न्हय तेन्ना ताणें सांगलें संत कामत पूण आसा तांणी उडपी देवळांत पूण गिंडी नर्तन केलां. गिळिमरी गणपत मामून आसा कुंदापुर देवळांत केलां. कोवाट आतां मी सांगतले काशी मठ म्हणटा मुरलीधर कृष्ण देवा पांय मुळान तूं अष्टमी दिवस रात्री कृष्णा पडल्या गेल्या नंतर विश्वनाथ भट माम तांणी गिंडी नर्तन करता आशिल्लें तें प्रेरण म्हाका येवन पावलें. हे इतिहास पळयतना काही 125 वर्साचे इतिहासा विशयी चिंतन जालें. एक मिगेलान ते बरोवन घेतलें आनी तांगेलें हांव निमगेलें हें नर्तन करतना कशें मुखार वचका तांणी दिलें मार्गदर्शन प्रकार मुखार येवन प्रथम तांकां घेवन हांवें परमपूज्य श्रीमद सुधींती स्वामी सन्निधीन तूं चेंपी आमगेले उडपी वेंकटरमण देवस्थानांत तूं रात्री 12 घंटेक स्वामील उपस्थितीर उत्सव देव येद्रा बसला थंय हांवें गिंडी नर्तन 32 केलें. आज हांव कसलें उडगास करता म्हळ्यार स्वामीन ते गिंडी तर विठ्ठल भट मातेर दवरतना रे 92 वर्स जातले ताका म्हणून तांणी तें नर्तन केलें आमी समेत केलें. बट आमगे हाजे प्रकार 125 वर्सांकिंत चड इतिहास आसा आनी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज हांगा मात्र ते चलतास. आता नायक माम तुम्ही देडशेके चड गिंडी नर्तन केला तशी तुमकां हांतू आसक्ती कशी आयला तुमगेल मलगडे जो गिंडी नर्तन करता आसली की ना आम्ही ते भजनेचे एक आम्ही ते घरकड चलतोय ना आणि आम्ही राम मंदिर आसा थंय भजन चलता गिंडी कोणी दवरला आज पासून. म्हाका प्रेरण कशें आयलें म्हळ्यार आमगेले शेयमिंती स्वामीले चातुर्मास हेमाडा जालें तेन्ना आमगे काशीमठ हेमाडान तो थंय गोपीनाथ देवस्थान स्वामीने एक अनुग्रह केलें एक दिवस एक कोरकार ते एक करता आसतना रातीक चेडून पुरा भायर बैसून आसता वयना भजने कोणी बैसनाची पुरा यंगस्टर्स पुरा भायर आसायचे भितर एक भजन सांगताले 5-4 जन आसायचे बट तेन्ना म्हाका कसो दिसलो मरे तांणी पुरो जन भितर येवंक जाल्यार रे हांव एक कसलें पूण एक हें कोरता म्हणून सांगून मातेर गिंडी दवर न्हू यादवंती स्वामीले वृंदावन येदूरची प्रारंभ केलें. ते कशी स्वामीला आशिर्वादान म्हाका ते मातेर गिंडी बसली की तदनंतर हें कोरपा म्हूण एक प्रेरण आयलें. ते वेळेनंतर म्हाका यादवंती स्वामीन स्वप्ना येवन सांगिल्लें म्हणके तूं हें कर रे बरें जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें दोंगेन हांव ते एक मुखार सोंगेन आयलो. ते मुखार शिरतना कशें कोरयता म्हूण सांगून आमी चेंपी रामचंद्र भट मामान केल्लें गिंडी नर्तन सक्क पळयता आशिल्लो. तेंच एक मूल दोंगेन तांगेलें सिक्का म्हूण लिखिल्लें जाल्यार म्हाका तें शिकच्याक जाय न्ही जाल्यार ते प्रेरणा तांगेन चेंपी रामचंद्र भट मामाला एक प्रेरणेची हांव प्रारंभ केलें. आता तुम्ही उलयता आसतना म्हळें गौड सारस्वत समाजाक ह्या एक वर एक कल म्हणत गिंडी नर्तन तशी समाजाक आमगेल्या गौड सारस्वत समाजाक ह्या खंय दाखोवन आयल्या आनी कितले एक मुख्य जावन आसा ह्या एक गिंडी नर्तन मुख्य जावन आमी केन्ना सांगचे आसा जय विठ्ठल हरी विठ्ठल म्हणून एक हरिनाम संकीर्तन करताना सप्ताह प्रारंभ जाताना प्रति एक कडेन ते मंत्र सांगून आरंभ ते मंत्र म्हळ्यार जय विठ्ठल हरी विठ्ठल. तेन्ना ते नर्तन सेवा नंतर तांणी येवन थंय सप्ताहाचे दिवले प्रदक्षिण काढून एक पाळी बसचे एक पाळी उठोवचे थंय समेत मडस्थान पुरो घालतच सप्ताह समयाचे जाल्यार दिवले येद्राक ते नर्तन करचे ते चिंतन करतना तेन्नाचे म्हळ्यार ताजे इतिहास आमी तयार करका मात्र म्हळ्यार निमगुका मात्र
त्या समयाचेर आमगेर संद कोक्काम तीक देवान प्रेरण दिवन थंय लागीं आशिल्ले एक तांबे कांतान माथ्यार दवरून सूर केल्ले म्हणून मालगड सांगता आशिल्ले. इतलो कोण तो घरा दाखोवन आलोचन करून आयिल्लो मनीस न्ही. थंय ताका देवान प्रेरण दिली. करियर ताणें तें कंटिन्यू केल्लें म्हणलें एक 2 वर्स. तें पळोवन गिलिमरी गणपत मामान केलें. तें पळोवन घेवन क्रम प्रकार दूद पिवो म्हळ्यार दूद देवा पी म्हूण सांगून एक गिंडे दूद घालून माथ्यार दवरून नर्तन हगूर दूद कृष्णा पिवोचें पाळलें आशिल्लें कृष्णाक. ते विश्वनाथ भट मामान भारी छंद ते. आतां तांगेलो सुपुत्र देवदत्त भट माम करता असोच. अशें चोलनेर म्हूण सांगून जाल्यार आमकां ताजी समर्पक जावन माहिती आनी मेळ्ळी. प्रयत्न घेताच आमी आनी त्या बद्दल जावन आमगेले राघवेंद्र पै म्हूण तुमकां गोत आसा योगा गुरू मैसूरचे. तांणी म्हणलां भटमाम तुमी एक आनी तो डॉक्टरेट घेवका PhD करका भटमाम. हे प्रयत्न करका हांव पळोवका ताका जावन अनुकूल करता. खंडीत. आणि नायक माम आतां हें एक गिंडी नर्तन भक्ती मार्गांतू एक आमगेल समाज व्हरच्याक कसले प्रयत्न कोरका एक कशी भक्ती मार्गांत जनाक व्हरतस. तेंची कशें म्हणून सांगलें रे आज चेडूंक कशें म्हळ्यार मोबायल दातानाच मोबायल पळोवन येताची पाळण्या आसतनाची तांकां मोबायल दाखयताची. हांव सुख सुलभ कशें म्हळ्यार रे जेवना तो पळय मोबायल काडून हातांत दिताची. तांकां सुलभ तें म्हण मोबायल पळयता तो जेवता म्हूण घेवन. आमी तशें न्ही लेकीन कशें म्हळ्यार रे भजन कशें आमी आयकता की हें नर्तन समेत एक सेवा देवाक प्रितीचें. तें नर्तन करतना जनान येवन पळयलें रे भक्ती मार्गा वताची म्हूण आमगेलें एक आलोचना. आमी जाल्यार कितें आसा चिकेची मॉडिफाय करून आतां खंयचे खंयचे भजन खंयचे खंयचे रितीन हांचका तशें गिंडीन आमगेल्या हांनी भट मामान म्हाका शिकयले रेची चिक्के हांव तातूंत मॉडिफाय केलें. कशें म्हळ्यार रे आतां गणपतील भजन एक गणपतीलें एक तातूंत कशें सकट विचार येता म्हूण आनी आमगे साहित्य आसता भजनेंतलो एक साहित्य आसता. आमगेल्या संयमिंत स्वामीन केन्ना सांगचें आसा तें भजन सांगलें न्हू पर तांत साहित्य पळोवंक तुमी कसो सांगला म्हूण तें मना व्हरका म्हूण स्वामीन केन्ना सांगचें आसा प्रवचनार. म्हणटा तें भजनेंत कसो अर्थ आसा. आतां हनुमंताल भजन आयलें हनुमंतालें रूप घेवचें. आगेलें नरशिंवाल भजन येता ताणें तें हें करून घेवन तागेलें प्रल्हादा चरित्रेंत दाखयतात ते तागेलें तें करोडो आनी काणगे हेगे हिरण्यकशिपू काणगे तेन्ना आमी तें बसून सगळें दाखोवचें आसता तें तें दाखयलें तेन्ना जनाक हो अश्वें देवालें काणी म्हूण तें भजने निमित्त एक काणी आयकता काणी कळटा. हें तेन्ना कसो जाता म्हळ्यार युवक करता म्हळ्यार मोबायल आशिल्लें सगळें बदी दवरून घेवन हें पळोवचें येताचें. हाजे निमित्त चेडूं सकत शिकताची जाल्यार गिंडी नर्तना कोणी आनीक मन कर न्ही चेडूं मन करता. हें आमी संस्कारू संस्कृती आमगे धर्म ओळखा जाल्यार मुखावयल्या युवकान हें प्रयत्न करता म्हूण म्हगेली एक इच्छा आसा. खंडीत त्या इच्छा सत्य कोण दिवं म्हणून आमी एक इच्छा पावतात. होय. तशीच भट माम आतां हें गिंडी नर्तन करतना व्रत नियम कशी आसूका पडटा. ना मुख्य जावन आमी वैदीक जाल्ले निमित्त आमकां जावं सतीश मामा जावं आमगे नित्याचें संध्यावंदना देवपुजा हें पुरो आशिल्लें निमित्त सात्वीक आहार सेवन आमगे कोणी शिक्षण घेवचें आयल्यार आमी सांगताच देवळा येवन तूं नर्तन करता वय म्हणून जाल्यार आमगेलो वट्टो तूं शिस्तबद्ध जावन चलका मराया. कसं जाल्यार एक नियम करका म्हणून. सात्वीक आहार म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें आतां वातावरणांत पियाव वचून खावचें ना विंगड खंयचें खावचें ना असं आमी पुरो मार्गदर्शन दिताय. तशें नियम म्हूण कसं न्ही ना मुख्य कसं म्हळ्यार भयभक्तीर हे देवाल तीर्थ मस्तकार दवरून नर्तन देवाक तुगेले प्रिती खातीर करचें. तूं दिल्ले देह आनमन आमकां अनुग्रह केला त्या प्रकार तूं अनुग्रह करी म्हूण सांगचो विंगड कसं ना जाल्यार तावळी सतीश मामा सांगतना म्हगेल्या मनांत तेल एक विशय खुल्ले सांगता हांवें. आमी गिन्नी नर्तन प्रथम करतना खाली हांव मात्र करचें आशिल्लें कडे हगूर मिगेल वट्टू प्रमोद माम म्हूण सांगून ताळ मारचें सुरू केलें मिगेल लाग्यो येद रातान ताळ मारचें ताळ समजावन हांव नांचें कडे हगूर ताजी वट्टू जन रावचें सुरू जालें. ताजे नंतर 5 जण गिन्नती एक काळार आमी केलें 5 जण उठ जावन अशी करता करताची पडबिद्र शंकर शणै म्हणलो हार्मोनियमा ताण बसचे प्रसाद मामानी ताण सांगलें बट माम तुमी बेजारले कोणाकाची काल गिन्नी नृत्य तुमी करचें समयाचेर एक गणपती नृत्य घाला मिगेल मामान रामदास भट मामान गणपती तोंड घालून एक तांणी पुरा व्यवस्थीत करून तो गणपती म्हूण केस भारी चंद नर्तन केलें. मिगेल दुयेन आनी वरले चेडवान पुरा कृष्ण घालो ಬಾಲಗೋಪಾಲರ ಒಳಗೂಡಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದದಿಂದ ಬಂದ ನೋಡಿ म्हूण सांगतना ते पुरा कोराट करता चेडवान येवचें चेडवान भागीदार येवचें
असल पुरे एक नमुन्याचे भारी छंद सेट केल्ले आमगेले पडबिद्रे शंकरशेणे ते आम्ही उलगास करचे कसले म्हळ्यार पडबिद्रे शंकरशेणे म्हणून आता सतीश मामान सांगलं पळया ताका पुरा आम्ही ते भजने समजावन नर्तन करता म्हणून हे शिकला हांव सतीश मामा लागीं ते वेळार सांगता गणपती जाताना गणपती कृष्ण जाताना कृष्ण नागाले नागाले भारी एक हनुमंत येताना हनुमंतू तांगेले ते तोंड पळयतना कळता कसले तांगेले ते हावभाव कसले एक प्रयत्न आणि आम्ही खाली गिंडी दवरून नर्तन करचे न्हू आणि कडीर आनी एक दीव दवरून नर्तन करता गिंडी वेर दीव ಗಿಂಡಿ ದೋರ್ನು गिंडी ತಸುನು ಕೊರ್ಚೇಚಿ ಕಷ್ಟ ತಜೆ ವೈರ್ ಅಪ್ಪ दीव दवरून तान नर्तन करता होय म्हणून जाल्यार तांगे एकाग्रते कितलो नमुने शक्ती देवान दिला होय होय ते एक देवाला सावा आणि ते एक जनाक तंतू एक मन ಹೊರ್ಚಾಕ हेमे एक खंडित भक्ती मार्ग जावन होय होय तशीच आता आमकां व्रत नियम कशी आसता म्हणून कळलं आणि तांतू कसं विधी निषेध आस की एके आम्ही आता भजन सांगता असतानाची गिंडी नृत्य करचे तशी खंयचे आम्ही नक्षत्र तशी कसं पळोवचे एक क्रम आसा की नायक मग ना ते कसं ना आम्ही भजन सांगताना आम्ही कसं दिवस पळयता ना तेंची गिंडी नर्तन करताना दिवसा संध्यावंदन करताचे अमास बुद्धी असले ते संध्यावंदन करपाचे आम्ही कसं एक चांग काम करताना आम्ही दिवस पळयता ना भजनेक गिंडी नर्तनाक हाक दिवस पळोवप म्हणना दा चड जावन चांग दिवस पळोवन दवरताची देवस्थानांतांनी सप्ता वेळारी एका वेळारी एकादशी श्रेष्ठ भजनेक विठ्ठलाक ते दिवस दवरचे म्हणटा ते दिवस पळोवप म्हणून आम्ही तांणी सांगिल्ले दिवस वचचे आम्ही नर्तन करचे देवा खुश करची आम्ही तांतू तृप्ती पळ नो बट तांतू कसं एक निषेध म्हणून काय ना आणि विधी निषेध कसं आसा आता बट मॅम आता प्रत्येक समाजांतू जन पळयता ती गिंडी नर्तन पळयतरी तांगेल प्रोत्साह कशी आसता एक नृत्याक मुख्य जावन GSB समाजांतू मस्त संतोष जाल्यार विंगड ಜಾತಿचे ನಿಮ್ಗಿತೇಚಿ ಈ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಗತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ तावडी नाला सतीश मामान उल्लेख सांगले एक घरा वक्कल दत्तान ते सालिग्राम दवरताचे ते नर्तन करूं आम्ही आले घरा वक्कल घरले वचून केलं म्हणून येते ते सालिग्राम दवरला देव दवरला ताच जत्रा केला तशी इतर जाती मस्त संतोष पावताचे ताका मूळ कारणाची कृष्णमठ आम्ही केले निमित्त कृष्णमठांत आम्ही 2 भजन देवाळा भितर करून वसंत मंडपांतू 1 घंटे नर्तन केले थंय वसंत मंडप म्हळ्यार काही 500 लोक वयर बसून ते पळयताचे आणि आता वातावरणात ते व्हिडिओ पुरो आशिल्ले निमित्त यूट्यूब मुखांतर भारी चंद जावन जनपदान तृप्ती घेवन खंयचे ಸಮಾರಂಭ ಗೆಲ್ತಿದ್ನ ನಾವು ನರ್ತನ ನೋಡಿದೆವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ತಂಗೆ ಖುಷಿ ಭಟ್ರೆ ಹೌದು ಭಟ್ರೆ म्हणतस तशी एक सावची देवाला त्या पायमुळा करेसून घेवचे आणि त्या तुम्ही करचे जनाक ते एक पळोवचे भाग्य म्हणजे आणि तुम्ही उलयता असताना म्हणलें नायक मॅम आता हांग चंपी भट मॅम मला दाखोवन शिकलेन ती तशीच तांणी म्हळेलेन ती तुमगेला दाखोवन केलो सिकता आसा ती ह्या सिक्किला एक लक्ष तशीची वेशभूषणान ते केलं तुम्ही आत्ता जना कशी जाय तशी एक ते एक वेशभूषण असं खंयचे वेशभूषण तुमगेले का गिंडी नर्तनान तुम्ही करता ती आता आम्ही कशी म्हळे रे पूजेक 17 वर्त करता भट मामी घरकडे आम्ही त्यांना पट्टाने नेसून घेऊन ते एक रीती कशी जावका त्या रितीन बसताय तशींची भजनेक पट्ट नेसगी उलटा पट्ट घालून घेचकी हाताक आभरण घालून घेचकी गळे आभरण घालून घेचकी ताका गिंडी आसता गिंडी जाली की आमी फूल बांदताची ताका एक आभरण घालची म्हळ्यार देव म्हणून आमगेले माथ्यान तशी त्या रितीन एक अलंकार केले निमित्त देव अलंकार प्रिय होय नर्तन प्रिय होय देवाक आमी अलंकार करतात आम्ही अलंकार करचे देवा पळोवचे खातीर देवान अलंकार करचे आमी पळोवचे खातीर हे दोन्हीची कन्नडे भितर राबून आमी कशी ड्रेस केला की तशी दिसता न्हू आमी कशी ड्रेस करून घेतला देव तशी दिसता म्हणून आमी मनांत आमी अलंकार करून घेवन देव चंदाला म्हळ्यार आमी चंदाली म्हणून अर्थ म्हणटना आमी ते अलंकार करून घेवन केले तेन्ना जनान सक्क पळोवन खूश पावतना देव खूश पावला म्हणून अर्थ ताजे खातीर आमी ते एक ड्रेस चिकायची आत्ताक मॉडल म्हळ्यार आतां चेडवांक जावं कदाल तशी
आणि कसं म्हण अशी की कसं की नंतर तो म्हण ಕೆಲವು ಜನ ಮುಂಚೆ गिंडी डॅन्स म्हणूया हांव मस्त जन सांगला डॅन्स म्हणून सांगू नाकाची गिंडी नर्तन म्हणून सांगाची डॅन्स म्हळ्यार विंगड स्टेजार करचे आमगेन हें तशें न्ही देवा येदूर करचे गिंडी नर्तन म्हणून सांगाचे म्हणून आमी आतां चेडवां सांगचे आसा ಕೆಲವು जन येवन सांग तुगे गिंडी डॅन्स कितलो रे म्हणून निमुचे आसा तांगेले सांगचे डॅन्स म्हणून सांगू नाका मामा आमी गिंडी नर्तन करचे तशें हांव देवा येदूर करता तें नर्तन ते नर्तन करतना ते नर्तना दायतो तुझे आमी ड्रेस केले रे जनां जाल्यार कितें एक भक्ती येता हां भक्ती मार्ग वच खातीर आतां आमगे ड्रेस पळोवन घेवन तांकां केन्ना भक्ती येता हांव हनुमंत शिकेल कुडले हनुमंत तांगे माथ्यान तो हनुमंत आयलो म्हूण घेन हांव कोळाल धरून कृष्ण सिराबल कुडले हांव कृष्ण आयलो म्हूण घेन हात अशें करून लक्ष्मी आयली म्हूण घेन बागेद लक्ष्मी बारा म्हणटना आमी हात अशें करून राखपाचे म्हळ्यार लक्ष्मी आयली म्हूण अशी ते पद्याक आमी समजावंक घेवन तांचो कसो गूढ अर्थ आसा भजनेंतू त्या रितीर आमी तें नर्तन केले निमित्त जनाक एकलो भक्ती येवचें कारण आसता म्हूण दिसता बटवंक न्हू सत्य आणि दर्शके चड भजनेंतू कार्यक्रमांत तुम्ही केलेलो आसा देवाल पाय मुळान तांतू तुमकां मस्त प्रत्येकय मस्त संतोष जाल्लेचे क्षण जाल्यार आमगेल वीक्षकां लोटू ह्या मस्त संतोष जाल्लेले आणि हे आमी सांगूक आसले म्हणजे खंयचे एक क्षण आसा की कसं म्हणाली काशी मठ परमपूज्य सुधींती स्वामी सन्निधानांत तशींची गोकर्ण मठांत गुरुवर्य सन्निधींत कैवल्य मठ गुरुवर्य उभय गुरुवर्य सदानंद सरस्वती आणि शिवानंद सरस्वती तांगेल्या सन्निधींत केलें तशींच कृष्ण मठांत केलें पंढरापुरा पांडुरंग विठ्ठला पायमुळा केलें तें अत्यंत रोमांचन रात्री 12 घंटेक पंढरापुरांत गोकर्ण मठ समेल चातुर्मास समेले आमी पुरो सगळे रात्री देवा पायमुळा गिन्नी नर्तन करका म्हूण लेखला दत्त रे तुमी थंय यात्रा करा तुमी भितर आपेतची म्हूण कोणालेय निमगे ना आमी यात्रा भजन करून नर्तन करतना थंयची तो पुरोहीत येवन हाता धुवन भितर आपण व्हेले आमी सांगताची नांचुया नांचुया रंगशिले वेळी नांचुया विठ्ठल म्हणूया तशी आमचे रंगशिले लागी राबून नर्तन करचे भाग्य देवान दिले आणि पांडुरंग विठ्ठला पायमुळा वसून घेऊन थंय गिंडी दवरून पायमुळा गिंडी दवरून पाया पडून घेवन ते गिंडी घेवन आयले हे रोमांचन तशें म्हळ्यार ते आतां लेखलरीचे पांडुरंग विठ्ठल देख पडटा अस्सल एक आनंद पंढरापुरा मेळ्ळा तशी कृष्ण मठांत असो पंढरापुरा असो स्मरणीय तशी सद्यो जात शंकराश्रम चित्रापूर मठ थंय समेत आमी पावून गिन्नी नर्तन करून देवाला म्हणजे मस्त देवळा केला नाव सांगचे गेले नुरी प्रत्येक सांगचे जायना प्रत्येक मंजेश्वर आट्रेपेंटे देवळा दाखवून कितलं गांवांत जाता कितलं गांवांत आणि एक मूल काशी मठ 2008 दाखवून वर्ष देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पुरा सांगून जाल्या नंतर नर्तन सेवा अवधारय म्हणून ते ಮತ್ತೆ गिंडी दवरून नर्तन करून देवा सन्निधीन वृंदावन सन्निधीन अर्पण केले स्मरणीय केन्ना आमकां देवाल विशेष सामेल अनुग्रह आता सतीश नायक मग तुमगेले एक मस्त संतोष जाल्लेले आणि तुम्ही मस्त दीर्घ समय एक गिंडी नर्तन करतात कितले समय तुम्ही दीर्घ जावन केलेले आसा आणि तुमकां मस्त संतोष जाल्लेले ते एक क्षण म्हळ्यार गिंडी नर्तन आमी पळयतात आज आमगेर संगात असतना तुमगेल ते एक संतोष क्षण ಅಂತ आमी भागी जावं काम मिगेले 2 आसा एक गोकर्ण मठ स्वामीनाची म्हाका अपोंगेनु गिंडी नर्तन कोरकारे म्हणून सांगून करेल नस तेंगेन एक प्रसिद्धी पुरस्कार म्हणून कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाक देवा यद्रकाची गोकर्ण मठ विद्याधीरा स्वामीन म्हाका माथ्यार गिंडी दवरली दवरका जाल्यार रे आशिना पुरो सुरवेद केलें सादारण 500 श्लोक आशिल्लो हांतू खाली गिंडी न्हय अंतू पळय तीर्थाश्रय म्हणून सांगून अशी रोखोन दाखोवन जनाक तदनंतर मी माथ्यार गिंडी दवरताली तेन्ना म्हाका आत्तलकेन रोम लागता आसा म्हळ्यार ताणें ते एक प्रितीन म्हणजे माथ्यार गिंडी दवरली ते समयचेर एक म्हाका भारी खूश जाली तदनंतर पयरी 550 वर्स तेंगेने मठ जावंक पर्तगाळींत एक गिंडी नर्तन दाखोव म्हणून म्हाका फोन केलो हांव गेलो सांजे सादारण 6 गंटे सुरू जालो कार्यक्रम 8 की 8 वरे जाले जाताना 2.5 गंटे कार्यक्रम उणे म्हळ्यार 1000 ते 1,500 लोक राबून पळयता आसा तेन्ना एक भारी खूश जाली म्हणटना बहुशा
म्हाका फस्ट गिंडी दवरले हांगा काशी मठान थंयची शैमिंत स्वामिनाची एक नर्तन दाखोवन फस्ट गिंडी ताणें दवरलेली म्हाका. तदनंतर प्रत्येक कडेन खंय स्वामी आसाची तांणी आपण म्हाका गिंडी दवरताची. म्हणटा तें एक मिगेल भाग्य म्हूण सांगूं येता. स्वामीन केन्ना प्रवचनां सांगलें इदू भाग्य वय्या म्हणचे आसता न्ही. म्हणटना हें मिगेल भाग्य कसा म्हळ्यार स्वामीन गिंडी माथ्यार दवरता जाल्यार तें एक उणें पडणें मिगेलें योग. वर्चस चड जाता योग. म्हणटा असल मस्त सादारण एक 150 कार्यक्रम जाले तेन्ना असल मस्त कार्यक्रमांत खूश जाल्ले आसा. जाल्यार उडगास्त वरगींचे एक 2-3 कार्यक्रम म्हळ्यार हेंच. ते एक क्षण आयकतना आमकां मस्त रोमांचन जाता. म्हळ्यार ते एक भक्तीर तुमी ते देवाला सेव करतना आनी आमकां पळयतले लोक अशे पुरो आमच्या समाजाचे ते आनी समाजा मात्र एक म्हणलेले ते एक देवान दिलेले कल. तशीच आतां भटमाम गिंडी नर्तना ते तुमी पुनरुज्जीवन केले. पुनरुज्जीवन कशी केल्ले आनी तेजे विधान कशी? मुख्य जावन गिंडी नर्तना एक नमुने उणे 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 जाता येईल मध्ये त्या समयाचेर मस्त मनान तूं हें आसा मूल काशी मठा केन्ना म्हळ्यार एक तृप्ती आसा. त्या समयाचेर कासरगोड चिन्माम अकाडेमीचो अध्यक्ष जावन आशिल्लो. थांबटमाम तुमी हें वपास मुखार सोका मस्त विद्यार्थींक तुमी शिक्षण दिवका तांकां त्या विशयान मार्गदर्शन दिवका. म्हाका तें मनान तूं दायित्व म्हूण देख पडलें. तांणी त्या समयाचेर ताका पुरो सहकार केलें आनी भारी चंद जावन अनंत वैदिक केंद्रांत तूं वेवस्थीत गिंडी नर्तना शिक्षण दिलें. ताजे नंतर तांणी बारकूर पट्टाभिरामचंद्र देवस्थानांत देवस्थान आडळित मंडळी ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यो अकाडेमी मुखार थंय कार्यक्रम केलो. थंय देखून वपास प्रारंभ जाल्ले. वपास ताका रथाक शक्ती दिल्ले हरिगुरू कृपा स्वामी महाराजांचो आशिर्वाद ताजे वटू सतीश मामूची तांणी ते वपास मुखार सून हाडले निमित्त खरी पण अशी आतां गिंडी नर्तना सेवा मुखार 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 चंद जावन वता आसा. आत्ता खुश कसं म्हणारी आनिके जनपद पाबिल निमित्त आमिले विश्व कोंकणी हांगे एक आपूण घेवन विश्वक पावत जाल्यार एक तुमी एक व्हड एक जबाबदारी घेतला. म्हणटना आमी ह्या समयाचेर बस्ती वामन मामा आसो नंदगोपाल मामा आसो अभिनंदन करता कसं म्हणारी सगळे बळग उठतानी करचे जाल्यार हे आतां विश्वक पावतो. विश्व पाविल निमित्त हे आतां मुखार सून आनिके वृद्धी मिगेल मना प्रकार गांव गांवांत आनी जन प्रितीन आपेताची आनी आमी हे सेवा आमी असो सतीश माम असो खंयचे धन अपेक्षेत न्ही भक्तीपूर्वक सेवा आमकां तांणी एक प्रसाद दिले पुरो मोगान स्वागत केले पुरो चांग आतिथ्य केले पुरो हेंचे आमी मागचे. हाजे निमित्त एक गिंडी नर्तनाक आनिके मुखार सून वृद्धी जाता मिगेल मन सांगतास. ಖಂಡಿತ ವೃದ್ಧಿ ಚೌಕ आणि आमगेल मुखावेल पिळगे जाल्यार ते मेळका पुरोच भाग्य. आतां सतीश नायक मॅम तुम्ही गिंडी नर्तना करतरी आतां दोग भटमाम अशा पुरो तुम्ही अशा पुरोच करतरी एक 2 गंटे सवय 2 गंटे दीर्घ तुम्ही केल्लेले आसा तेवे एकाग्र चित्तार त्या गिंडी त्या देवान एक ते एक शक्ती दिवचे तशें ते करतरी तुमगेले एक आतां ಕೆಲವು जन आतां आमी सामान्य काम करतना पाय दूख येता कुलटा दूख येता ते ಸ್ವಲ್ಪ आसता तुमगेले नंतर वेले दिनचरी कशी असता. आम्ही कोणा वयर भार घालून करचे देवा वयर म्हणटा तो सोण घालना आमकां. आमी खंयचे आरोग्यांत उण आसलेली समेत ते गिंडी नर्तन करतना आमकां तो दाखयना. उदाहरणेक म्हाका शैमिंत स्वामीले प्रसाद म्हूण सांगले हांव चूक जायचना. म्हाका अजयकारान तूं एक उदाहरण सांगता तुमकां. अजयकारान तूं एक प्रोग्राम आशिल्लो तांगेले 50 वर्साचे राम मंदिराचे. म्हाका तांणी डेट फिक्स केलें ते शेनवार दीस येता. डेट म्हाका करेक्ट उड आसता शेनवार दीस येता. ब्रस्तार दिवस सकाळी हांव मिगेलो आंगडी वेयार करतना एक कडपा फातर कटल मिगे पांयार पडलो सादारण एक 4 इंच डीप हें जालें. शुक्रार दीस सुदला पांय बी गेलो जाल्यार शेनवार दीस नर्तन करता दुसरें न्हू करता तशें तें म्हळ्यार नर्तन पुर्जेन जायना. अशी भटमामा फोन केलो भटमामाक विंगड एक कार्यक्रम आसा वचूं वचत जायना म्हूण जालें. म्हणटना तांगे कार्यक्रम वायट दवरचे ना. तांणी म्हळें तें बॅनरांनी घालां तांणी आमी गिंडी नर्तन आसा आनी भजन आसा आनी चित्रकला सोडयताले आसा म्हणटना तांगे प्रोग्राम वायट जाय न्ही म्हूण सांगून शैमिंत स्वामीले गंधप्रसाद घेवन हांव कारार बसून एक ड्रायव्हरा घालून सिरे चमकलो.
तांणी म्हाका फोनार सांगलें तुम पांय दुखी आसले 2 भजन केल्या पुरो वाठारा आमी सांगिल्लें की एक कार्यक्रम कोण दियाची म्हूण वचून पळयतना हॉल फुल्ल आसा सारो 500 लोक राखून राबला म्हाका कसा पळय म्हूण कळ्ळी देंवताना म्हाका दुखी उणें आसा म्हगेले ड्रेस आसा घालून घेतलें वचून नर्तना राबलो मंगळूरच्याल भजन सादारण 1.5 घंटा केलां म्हाका एक चुरू पांय दुखी ना कसने ना म्हणटना स्वामेल आनी देवाल आशिर्वाद आसा म्हूण जालें रे आमी कसने कोर येतो म्हूण म्हाका त्या दीस दिसलें प्रती दिवस हांव ताकाची स्वामेल प्रसाद घेवंक न्हू भायर पडचें म्हणटना तें म्हाका देवाल आनी स्वामेल अनुग्रह ना म्हाका कसने पूर जायना तशें न्हू बहुशा आमकां 60+ बट मामा अशें पर म्हाका 60+ द हे प्रायरी कितलीं जन म्हणचे आसा तुमी ह्या प्रायरींतलो नांतावो माराय म्हूण नांची न्हय तें देवान देवान करूंक दिवची सेवा नर्तना सेवा मडस्थान करताची तें जालें की सेवा भजन करते कितलो 90 वर्साचे मनीस समेत भजन बसता म्हळ्यार ताणें एक सेवा करचें कितलो छंद सांगता म्हूण न्हय तो जाल्यार ताणें भक्तीन करचें आमी जाल्यार की भक्तीन श्रद्धेन वचून थंय राबचें वचून आमकां देव आमगे कडेन करूंक येता आमकां कसनय दुखी दिना आमी कसनय आमकां हें आसलें की ना पांया दुखी हाता दुखी आसलें री ताजे निमित्त राबता म्हूण हांव लेगता आसा हांव मुखार सुद्दां की चेडवां सांगता तेंची सिक्का हें जाल्यार म्हळ्यार आमगेलें हें राबच्यानाची गिंडी नर्तना म्हणचे राबच्यानाची मुखार सोन वचका जाल्यार आतां चेडवान कोणी सिक्का एटलिस्ट एक तालुकांत एकल्यान कोणी सिकूंक गे न्हू हें एक भजन की एका सप्ता वेळार की एका वेळार वचून केल्ले री जना जालें की भक्ती येता आमकां जालें की ताजे निमित्त बऱ्या पडटा म्हणून हे समयचे रे बहुशा विश्व कोंकणी म्हणटना हें एक विश्वाक वचचें वचून पोराजन चेडवान आयकूंक हें आयकून सिक्का म्हणून तांगेले विनंती करूंक येता ಖಂಡಿತ ह्या एक संदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक पळयलेल्या वीक्षकांनी मलगडशा पुरो तांगेले चेडू अंक ह्या एक शिक्षण दिवंक म्हणून हांवें ऐकलें आनी तुमगेलें तें एक निदर्शन आयकत आनी बदलची त्या देवानच करून घेतले तुमी ते समयार कशी करीसून घेतला म्हणजे आमकां मस्त बोर्ड न्हय जाल्यार तांचे सांगिल्लें कसं न्हय काशी मठाधीश त्रिम सैमीन ती स्वाम्यान अनुग्रह गांध. केलं गांध वय. व्यास रघुपती नरसिंह देवाला प्रसाद वय. हे केदनाने धारण केलें केदने सेवन केलें पुराण म्हणजे शक्ती देवान तांकां दिली ಖಂಡಿತ स्वाम्याला आनी देवाला आता बट माम हे एक गिंडी नर्तन करतना तुमगेले एक कुटुंबाचे सहकार्य जेवका तुमगेले सहकार कुटुंबांत कशें आसा कित्याक हांव कसं म्हळ्यार घरांत धर्मपत्नीन असल देवता काम नर्तना समाज सेवा करतना ती लागी दाखोवन आसा पळय म्हणून जाल्यार उल्लोचें ना आमगेर घरले 100 पूर्ण धर्मपत्नीर सहकार ते संसांचेर कृष्ण घालच्यो बालगोपाल वळगुडी बंदा म्हणटा बालगोपाल जावका आनी चिल्ले संसांनी चिरडू 4-5 वर्साचे ताका चंचंद ड्रेस घालून तांणी समेत नर्तना येवं तशी सर्व नमुने सहकार तीन करचे आशिल्ले ते आयले नंतर वापस ते कांडवरका मुखावेल्याक तयार करून दवरका अशी धर्मपत्नीलांनी आमगेले बळग सहकार विशेष दाव आनी एक कसं म्हळ्यार ह्या समयाचेर घरची वट्ट आमी एक 4 जाणां नांव सांगनातले चुकी जाता विनय कामत म्हणे पुरा काम सोडून भजन येतलो तो सौम्य आनी श्वेत म्हूण आशिल्ले कुल्ल्याडी आमगेले सतीश मामाले चेडू तांणी भजन येवन पावताले प्रशांत आचार्य येदना नर्तन मिगेले वट्टू भारी चंद करून करताले कसं जालें म्हळ्यार तांगेले आमी नांव कानातले चुकी जाता मस्त लोक आसा आतां आमगेले जन भट म्हणटाची बालकृष्ण भट म्हणटाची हांगेर पुरा सहकार आशिल्ले निमित्त घरचे मात्र हांव सांगचें जायना घरचे वट्ट तांगेले समेत आशिल्ले निमित्त ते गिंडी नर्तन म्हणलें भारी एक गंमत संतोष देवान करूंक घेतलें तुमकां तुमगेले कुटुंबाचे सहकार म्हगेले कुटुंबांत म्हळ्यार पोर जन भजनीचीच तेन्ना वय. बट माम सगळे भजनीची टीम आमगेले म्हगेले पूत दिनेश नायक हार्मन लायक बासिता भजन सांगता विघ्नेश नायक तो लायक तबला तांतूं तो एक्सपर्ट जाला आतांय शिकता आसा ज्युनियर सिनियर पुरो जाला तेगेले तदनंतर आमी घर कडेन भजन चलता आसता राम मंदिर आसा आमगेलें गुड्डेंगणींतू 55 वर्सां जालां आमी मलगडेन बांदून दवरलें आमगे सगळे आमी समाज 10 घर आशी थंय 10 घरच्याल सहकार आसा बट मामान सांगिल्लें म्हण की आमगे घरच्याल मात सहकार न्हय सगळे गांवतले आमगेले गौड सारप ब्राह्मण समितीन आडा म्हूण आसा गुड्डेंगडी थंयचे तांगेले पुरो जन म्हाका सहकार आसा कळ्ळें गिंडी नर्तन म्हूण सांग म्हगे वट्ट येता तांणी तितले जन म्हाका सपोर्ट दिवच्याक म्हाका खंयचे आयटम दावका आतां कोळाल बस येता कोळा काण दिवचे हनुमंताल पदेल हनुमंताल गद काण दिवचे पूण तांणी तितलो सहकार दिता म्हाका
म्हणटा घरच्यान सहकार आस तशींची गांवतोल्यान सहकार आस गेड्डी भटमामाल आमगेले सकार म्हाका मस्त आस म्हणटाना हे चंद्री तेर जावच्याक आनी आमगे संस्कार म्हणटा संस्कार म्हणून सांगले रे आमगेन पळोवन चेडवान शिकचे मिगेलो नातू ध्यान नायक आस 2 वर्सां ताका मिगेल नर्तन पळोवन घरकड वचोन तो नर्तन करता म्हणटाना चेडवान नोडी कली म्हणके न्हू पळोवन शिकचे म्हणटाना आमी गेंडी दवर नांचेन पळोवन घरकड वचून घेवन तो माथ्यार कसो दवर घेवन नांचचे आनी हांव गेलो मी माथ्यार हाडून दवरचे अशें सकड करता म्हणजे हें सकड हांव कसला सांगचें म्हळ्यार रे आतां चेडवान हें पळोवका पळोवन शिक्का Right. ಕನ್ನಡನ ಕೇಸ ಗಂಧವೋ ತೇದೋಲಿ ನೊಣಗಳು ಮುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಮುತ್ತುತ್ತವೆ ಮುಗಿಯ ಚಾಂಕ್ ಎದ್ನಾ ಸಿಕ್ಕನ ಹಚ್ಕೊಡಿ वायट ओग्गी सिकताच आता तुम्ही एक भजन आस म्हणून सांगा ते जन कितलं अशें सांगा 25-50 लोक न्हू एक कसा की विंगड आंगोन साका नाचचे ऑर्केस्ट्रा आसता थंय 1000 गटले लोक आसता ताका गंधव तेदवली नೊಣಗಳು ಮುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ म्हणजे चांक येद्दाची कोणी यानाची जाल्यार आमी ते चेडवां सांगता भजने वच भजन पळय भजन आयकव भजन सांगचे किंता चड आमगे शैमिंद स्वामीन केन्ना प्रवचन सांगचे आसा श्रवण केलें तितलें पुण्य खंयच्यानूच ना आमगे भजन सांगचे किंता चड श्रवण कर कामो आयकू कामो आयकूच किंता चड पंचदीक चड आसता न्हू चूक म्हूण सांगना जाल्यार पंचदीक चड आसता कोणी आयकनाचे तंत तें गूढ अर्थ पर आमी आयकूंक घेतले री आमगे चेडवां शिकोवचे जाता मुखार सुंदर कितें हें पळोवंक घेवन चेडवान शिकचे जाता म्हणजे उदाहरण मिगेल नात्तो म्हूण सांगिना तितले बट मॅम आता उलयता आसतना म्हणलेच म्हळ्यार आता ह्या एक गिंडे नर्तना मुखावेल पिळगेक येवका जाल्यार तरबेती मुख्य जावन असेल तशी तरबेती दिवची कसं एक तुम्ही आलोचन केलेलं आसा अगत्य हांवें प्रति आमगेले अनंत वैदिक केंद्रांतू संध्यावंदन देवपूजा आनी चांग स्तोत्र विशयन चेडू हांव दितस तरबेत दितस शिक्षण दितस ताजे ಒಟ್ಟು गिंडी नर्तन कोणे करता वय म्हणून जाल्यार खाली उडपी गांव मात न्ही मंगळूर मात न्ही बेंगळूर असो देहली असो खंय पर गांव मुंबय असो कोणी शिक्षण घेता वय म्हणून जाल्यार अगत्य जावन तांणी गांवां आयिल्ले तेन्ना शिक्षण घेवेत ना म्हणून जाल्यार आम्ही तुमगेल्या गांवां आयिल्ले तेन्ना आम्ही थंय तुमगेल्या मठा मंदिराक पकडल्या सांगलें म्हणून जाल्यार तुम्ही 10 चेडवान तयार जाल्यार शिक्षण दिवचे विशयान कांय तोंदर ना आमी तयार आसाची येताची मुखावेल चेडवांक पिळगेक मार्गदर्शन दिताय लायक मॅम आता आत्ताच एक आधुनिक कालांतू हे गिंडे नर्तन पळोवच एक युवजनाल अशें पुरो एक समाजाचे दृष्टिकोन कशी आसा तुमकां कशी भास जाता ना ताका मस्त गौरव दिताची कसं म्हणून सांगले रे आम्ही गिंडी नर्तन जावन तो गैल कुळ कितली जेवण पांया पडतालो असायची म्हळ्यार ते कशी म्हळ्यार तांगेलें ओ देवान नर्तन कोण नाय मी हांनी म्हणून आतां भटमामाक पांय धरचे व्हड विशय न्हय म्हळ्यार प्रत आमी सक्कड पांय धरताचे हांव भटमाम न्हय दालकेनाची गिंडी नर्तन कोण येवं भितर कितलें कितलें मस्त प्रायदान समेत येवन पांय पडताचे म्हाका तेन्ना एक नमून दिशे पांय पडचे न्हय तुमी म्हणून सांगचे दालकेन तांणी सांगचे कर मग तूं गिंडी दवरून घेतल्या माथेरी ते गिंडीक महत्व आसा दृष्टिकोन कशी आसा म्हणून सांगले रे तुमगेले निमगेले प्रश्नेक आमी देवूय येवन नांदता म्हूण तांगे मनान न्हू बट आमी देव नांदता आसा म्हणटाना तांणी ते भक्तीन प्रितीन तांणी पळयताचे कडे रे केलो जन तेंच म्हण डान्स करता तशें अशें म्हूण सांगता न्हू ते तांगेन दृष्टिकोन विंगड आसा बघ ते कांय मिगे म्हणना 100 एक 2% 3% आसा 95% जन कशें म्हळ्यार तांगेन दृष्टिकोन हो कसो की एक देवान घेवन नांदता आसा म्हणून त्या रितीर एक भावना आसा जनाक खंडीत त्या म्हळ्यार एका आमी 1.5 गंट नांतले 1.5 गंट बसून पळयता नांच कोणीच आतां कशें म्हूण कोणाकाच एक कसाने एक काम करतना 1.5 गंट बैस म्हळ्यार कोणी बैसनाची भजन आयकता आसताची भायर सका भोंवता आसताची गिंडी नर्तन तांणी बैसून पळयताची तांणी ते एक स्वाद घेताची म्हूण सांगले रे तांणी एक भक्तीन पळयता म्हणून अर्थ खंडीत तशी बट मॅम आता मुखावेल पिळगेक एक समाजाक तुम्ही कसं एक संदेश दिवच्या इच्छा पावतात मुख्य जावन कसं म्हळ्यार इतलेंची हे गिंडी नर्तनाचे करता पुरा कडेन आमी हेंची संदेश सांगचे कसलो संदेश चेडवांक
लागगी बसको वचून हरिनाम संकीर्तन घरांतू करा. चेडूवांक घेवन देवळा वचा. चेडूवांक देवळा वतना थंयचे एक मार्गदर्शन, एक तीर्थ घेवचे दाखोवन, प्रसाद घेवचे दाखोवन, देवा पांय पडत दाखोवन तांकां मार्गदर्शन दियेत. आनी खंय भजन जाता, हरिनाम संकीर्तन जाता. ह्या पंथ कसं म्हळ्यार कोटेश्वरा चातुर्मासा समयेचेर 100 दिवस भजन. उडपी देवळांतू 125 दिवसा भजन. 200 गंटो ನೇಪಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಜನ್. ಗುರುವರಿಯಲ ಕೈ ಮೊಕ್ಕಾಮ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ್ श्रीमद संयमींती स्वाम्याक सुधींती स्वाम्या म्हणून हरिनाम संकीर्तन म्हळ्यार मस्त प्रिती, कने वेरी मस्त प्रिती. ह्या पण खंय चमकल तिकेची हरिनाम संकीर्तन ह्या पुरा दाव न्हू गांव परगांवतून जनपद चेडूवांक घेवन पावून ताजे आनंद घेत असत. 100 भरतनाट्य केलें, 100 बालभजनां केलें, पुराण म्हणे कार्यक्रम दत्तस म्हणटाना मुखावेल पिळिगेक गुरुवर्य मुखांतर वैदिक ಮೂಲಕ योग्य मार्गदर्शन मेळ घेवन समाजांतू चेडू आनिके वपास मुखावेल पिळिगे वैरवेर तळसाची देवा विशयन, स्वामी विशयन, मालगडे विशयन चंदावन चलत असाची. चेडूवाने इतले सांगचे विद्याभ्यास उट्टू कसने पुणे एक संगीता विशयन तुम्ही शिक्षण घेया. हार्मोनियम असो, तबल असो, फ्लूट असो, खंयची दत्ता ते भरतनाट्य दत्ता हांतू तुम्ही मेळ घेवन एक समय ताजे खातीर कांडवल तेन्ना विद्याभ्यासाकय शक्ती, कलेकय एक विशेष दावल आशिल्लें. तुमकां सरस्वतीला अनुग्रह ताजे वट्टू आनम्मल मन मालगडे मन केन्ना दुखोरकाची तांगेले मोगा प्रीती संपादन करा. चुक्कील तेन्ना अम्म तोंडा मारता, वायट शब्द स्कुला दाखोवन घेवन येयले मारता, जाल्यार लायक कोण तो मार्क घेवन येयले मोग करता. खंय नवो चुकून घेवन परिक्षे फेल जालो ताका धैर्य दिता, चेडा ह्या प्रसंगी चेरून जाला, बेजार लेखू नाका, अनेक पण तूं चांग रितीन तूं मुखार येवका. असल आनम्माक गौरवपूर्वक चेडूवान चेल्लोय म्हणून जाल्यार ताजेकिंत उणें पडना. टीव्ही पळो समयेचेर पळय, मोबायल बिलकुल नाक्का म्हणून सांगा, म्हाका मोबायल नाक्का म्हणून सांगा तुमी. तांकां भोजना बसतना चेडूवांक चांग काणी सांगा. हाजी निमित्त मुखावेले पिळगेक चांग रितीन बरें जाता म्हणून मिगेर एक संदेश. तर नाईक मॅम, तुम्ही ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू कोंकणी लोकवेद कोणाक पुरो तुम्ही धन्यवाद सांगू इच्छ पावता ते. सुरवेक हे एक केंद्राक धन्यवाद. कसं जालें म्हळ्यार हे कार्यक्रम निमित्ती जनतेक गिंडीन अर्थन अशें पुरो आतां भटमामान सांगिल्लें एक वेदवाक्य अशें पुरो तें पुरो आयकूत तशें जालां. कसं जालें म्हळ्यार हे मुखावेल चेडवांक कळ नातले रे, भारी कश्ट आसा न्ही मुखार. आज मोबायल युगा म्हणटा आमी. मोबायल युगा म्हणटाना बहुशा मोबायलान तूं आमी चांग मस्त आसतना जाल्यार चांग खंयचे पळयनाचे, तांतूं वायट आशिल्लें मात्र ओग्गी पळयताचे. तशें जावन हांतूं भजने निमित्त खंयच्या घरा भजन आसा त्या घरान तूं भोजनाक तोंड ना खंय. तशें जावन प्रती घर कडेन भजन जावका फुडें सांजे 7 गंटेक 6 गंटेक पुरा घर कडेन भजन आशिल्लें, ताळ आयकत आशिल्लें. आतां तें वचून पुरो टीव्ही शब्द न्ही मोबायल शब्द चड जाला. तशें जावंक न्हू आतां कलियुग म्हणटा आमी. कलियुगांत तोची वग्गी देवाक वचून खंयचे मार्ग म्हणून सांगलें भजन. कारण आमी कनकदासाक पळयलें आसा हांगा उडपांत तागेलें भजन एकची देव गुण राबिल्लो आसा. म्हणटाना आमी भक्तेन श्रद्धेन प्रती घर कडेन भजन केलें म्हणून जाल्यार आमकां खंयचे रितीन सुभिक्षे म्हणून सांगेत. आतां आमी सुदीन स्वाम्यान आनी शैमीन स्वाम्यान भटमामान सांगिल्लें म्हणके आमकां सांगीन तेंचे 55 वर्स फुडें भजन मंदिर करतना नित्य भजन करा रे, तुमी होम हवन करता म्हणना रे, नित्य भजन करा रे म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें. आमी प्रती शनिवार आनी एकादशी भजन करतात. आमगे पॅन्ट वड्डेल आसा. म्हणटाना भजनेक तितलें महत्व आसा. भजने ओट्टू आमी आतां तेन्ना अर्थान की तें हें करचें वचून चिकेची आनी चिकेची चेड आयलें, हार्मोनी आयली, तबला पूण सगळें ताळ मात्र. आतां तशें न्ही, तबला हार्मोनी वायलीन प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट्स आतां मस्त आयिल्लो आसा. म्हणटा भजनेक एक रूप आयिल्लो आसत. 100 गंट सोडून 50 गंट जालें की भजन कोर तितलो ताकत आमगे समाजाक दिल्लो आसत. म्हणटाना चेडवान जालें तितलें भजनेन तोची आनी संस्कार संस्कृती नित्य संध्या वंदन हें पुरो कोरका म्हणून न्हू हें केंद्राक धन्यवाद दिता आसा हांव. कसं जालें म्हळ्यार तुमी एक आपोंगेन आज आमकां हें संदर्शन केले निमित्ती
बट मम्मा निमितीची समाजाक एक कोळोच विषय गिंडी नर्तना बद्दल हांव उलयलो आसा बट मम्मा उलयलो आसा हाजी निमिती चेडूं सकड मुखार सून एक सुसंस्कृत गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज म्हणून सांगला रे आम तितलो गौरव आसा सुदीन स्वाम्यान आमगे समाज वाडेल रिती म्हणटना तांणी त्या रितीर आमकां हाडच्या वचून आमी आतां आमी हे परिस्थितीर आसाची म्हणटना आमी सगळे इतलें बरें जालींची भजने निमित्की मालगाडेन केले पुजे निमित्की मालगाडेन केले पुण्या निमित्त आमी सगळे बरें रीत जाले आसा आमगेन हे मुखारसून चेडवान समेत चोलन व्हरता म्हणून हे एक संदर्शना निमित्ती जनाक हांव सांगता तुम्ही बटमाम आता कोणा पुरा धन्यवाद एक ह्या कार्यक्रमात सांगू इच्छा ती मुख्य जावन घेवन आरंभारी सांगला हांवें विश्वक पावोवचें विश्व कोंकणी केंद्र प्रथम आनी हांगा त्या बदल जावन पुरान नमुने हांगा सहकार दिला तुमी येवचे भितर स्वागत असो व्यवस्था असो भितर येतना आमकां खुशी जाता म्हणटान हांगा सर्व कोण कोण आसा जबाबदारी तांकां ताजे नंतर हांगा आपोवन हाडचें आनी एक मूल कारण आसा सतीश माव तांकां हांव दिवकाचीच तांणी सांगणी केलें आमगेले वट्टूर आंबट माम येताची कुडे तुमी दायत म्हणलें म्हाका हाजी फूड आपयलें जाल्यार ह्या समयाचेर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा आनी आमगेले सगळे गिंडी नर्तना बळगाचे पुरा जनाक सांगता जाल्यार 50 लोक असो जाल्यार 3 लोकां हांव उडगास कोरका एक बाब माप 80 वर्सां गिंडी नर्तन केला तो आतां देवा पांय म्हणा पावला ताकाय भक्तीपूर्वक नमन पद्मनाभ पै म्हणून सांगून ताण केला तो समेत देवा पांय म्हणा पावला हें कसलें सांगचें म्हळ्यार तांगेल्या उडगास काण म्हणून चूक जाता अंत माम म्हणून आसा तो हांवें तशेंची तांगेलें कशें गिंडी नर्तन 70 वर्सां ताणें आमगेलो वटू केलेलो आसा म्हणटान आमकां हे सहकार दिले पुरा संगीत कोण आसाची तांकां नर्तन अनुकूल केले पुरा जनाक धन्यवाद दितची तशेंची उडपीचे काळबेट्टा आशिल्ले आमगेले देवदास कामत माम आमगेलो वट्टू 100 कडेन तांणी गिंडी नर्तना येवन व्हिडिओ फोटो काडून यूट्यूब मुखांतर व्हॉट्सअप मुखांतर फेसबुक मुखांतर जनपद तांणी पावयला तांकांय प्रितीपूर्वक ह्या समयाचेर धन्यवाद अर्पण करतास विशेष हे नर्तनाक वपास आमकां एक नमुनेची जोडणे केलेले पडबिद्रे शंकर शणै आनी प्रशांत आचार्य हांकां पुरा जनाकय बळगांक आनी गिंडी नर्तना सीडी करचेक सहकार दिले रंगपै माम हो उल्लोचकना संगीत क्षेत्र साधक तो म्हणटना ताका समेत आनी मोहनदास पै तांकां समेत धन्यवाद हांव प्रितीपूर्वक ह्या समयाचेर दिवचेक इच्छा पावता तांतूं तुमकां समेत धन्यवाद कारण म्हळ्यार तुमी आपोवन आमकां हांगा एक संदर्शन करचे निमित्ती तुमकां प्रथम हांव एक धन्यवाद दितास आता तुमगेला विंगड विंगडात देवाला एक कार्यक्रम मस्त चलत असता त्या समयारी आमगेल एक समाजाक ह्या विषयार कळोवका माहिती दिवका म्हणून आपेतना तुम्ही संतोषार येवन आयच्या दिसारी ह्या संदर्शना कार्यक्रमांत भागी जाल्ले ह्या एक संदर्शन प्रति एक वीक्षकांक ह्या पावन तांणी ह्या एक गिंडी नर्तना मुखारी व्हरता ती म्हणून एक संतोषारी इच्छा पावता ह्या कार्यक्रमाक आयल्याक आमगेल्या विश्व कोंकणी तर्फेन आनी पुरा आयकोप्याल्या वीक्षकाल तर्फेन तुमकां धन्यवाद सांगतो येदोळवरेन कोंकणी लोकवेद ह्या एक संदर्शना कार्यक्रमांत आमगेल संगात चंपी रामचंद्र भटमाम आणि सतीश नायक माम हांगेल संगात चल्लेले एक संवाद तुम्ही पूर जन ऐकलेंती आणि ह्या एक आमगेल गौड सारस्वत समाजाक मेळ्ळेले ह्या एक कला ह्या एक वर ह्या मुखारसून प्रति एक ऐकोप्यान वीक्षकांनी तांणी मुखार वड्डोन व्हरका आणि ह्या गिंडी नर्तना हांगाकची नईन जातले मुखावयल पिळिगेक ह्या एक मेळचे तशें जावका म्हणचे एक इच्छेरी ह्या संदर्शना कार्यक्रम केल्लेलो आसा ह्या संदर्शना कार्यक्रमा ಮೂಲಕ प्रत्येकलांके माहिती मेळ्ळा म्हणून हांव लेखता ह्या कार्यक्रम आजीक हांगा मुक्ताय करता धन्यवाद